माझे नाव राजेश फळदेसाय आणि सगळे सरपंच पंच सदस्य कुमारजुवा मतदारसंघाची कुमारजुवाची पंचायत ही तर आम्ही कुमारजुवा मतदारसंघान खूबशीं कामां सोशल वर्क करपाक स्टार्ट केले आणि तेंच्यांनी म्हाजें काम पळयलें. तेय म्हाका म्हणूंक लागले आमी तुमच्या बरोबर रावता बाई, आमचीय कामां कर. आणि तेंच्यांनी म्हाका तेंको दिलो आणि ते म्हणाले आमी पंचायत राजेश फळदेसायची करता आणि आमची जी बाकीची कितें कामां अडकोन आसा जावं कितें आमी करता तें तेंच्यांनी पळयलां. तेंच्यांनी म्हाका तेंको दिलो आनी म्हणूंक लागले ते की आमी तुमच्या बरोबर तुमचे पंचायत म्हण कर आनी आमची कामां आनी फुडें व्हर म्हण. हांवें म्हणलें येयात तर तुमी सगळे जाण, हांव तुमची कामां अवश्य करून तुमकां दिता अशें म्हणून तेंच्यांनी म्हाका हें केलें आनी हांव तयार जालो. कितले जाण पंच मेंबर आहा? टोटल आमी सरपंच आहा आनी 4 पंच मेंबर आहा. आनीकय आमच्या बरोबर आसा पूण कसल्या कारणाक लागून येवंक पावलो ना एकटो, कळ्ळें न्हू. पण 9 जाणांची पंचायत टोटल, सध्या 5 जाणांक आसा. सरपंच बीन चेंज करताले तुमी? सरपंच बी कांय ना, जे आसा तशें आसा. फक्त आमी डेप्युटी सरपंच मागीर चेंज करपाचें आमचें हें आसा, तो आमी हाडटले कितें करूंक जाय पळय तें. पण तें डिसिजन तेंच्यांनी घेवपाचें. सरपंच बी काय म्हाका कसलोच हें ना, तेंच्यांनी कशें जाय तशें तेंच्यांनी चलोवपाचें. म्हाजें नांव निशिता गावडे, हांव कुमारजुव्याची सरपंच आसा. 1.5 वर्स जालें हांव ह्या पंचायतीन हांव सरपंच म्हणून आसा, पूण आमचें एकूय डेव्हलपमेंटाचें काम जालें ना. जेन्ना हो राजेश फळदेसाय आमच्या गांवांत येयलो आनी तेणी लोकां कडेन मांडले, आपले विचार मांडले आनी लोकांचे कितें प्रॉब्लेम आसा तीवूय विचारून घेतली. तेन्ना आमच्या गांवांत अशें आसलें की टॉयलेटी नासल्यो. हेचो प्रॉब्लेम तेणी पयलीं सॉल्व करून दिल्लो आसा. त्या खातीर गांवांतल्या लोकांनी म्हाका कितें सांगलें की हो राजेश फळदेसाय आसा तो देव कसो आमच्या गांवांत येयलो म्हणून आमची प्रॉब्लेम आसा ती सॉल्व केली आसा म्हणून तेणी. त्या खातीर म्हाका गांवांतल्या लोकांनी कितें सांगलें की आमचो सगळो सहभाग जी गांवांतली सगळीं एकठांय रावन आमी राजेशाक सपोर्ट करपाचो म्हणून सांगलें. म्हणून तुमी आतां ताका सपोर्ट करता? हय, आमी आतां ताका सपोर्ट करतलीं. प्लस आमचो गांवांतलोय न्हू, तर म्हाजे मेंबर आसा न्हू, पंच मेंबर सुद्दां आमी एकठांय रावन हो सपोर्ट करपाचो म्हणून ताका हें घेतलां, डिसिजन घेतलां आमी. म्हाजें नांव नंदकुमार शेट, हांव पंच मेंबर वॉर्ड नंबर 6 वाडा कुमारजुवा पंचायतीचो. आमकां पंचायतीक निवडून येयले आतां 1.5 वर्स जावन गेले. लोकांनी आमचेर खूब अपेक्षा दवरल्या की आमी खूब डेव्हलपमेंटाचें काम करतले म्हणून आमकां निवडून दिल्लें आसा. बट आजून 1.5 वर्स जाले म्हाज्या वार्डान एकूय डेव्हलपमेंटाचें काम जावना. जेन्ना आमी राजेश फळदेसाय हांकां मेळ्ळे तेंच्यांनी ऑलरेडी आमच्या गांवांत खूब विकास कामां करपाक सुरू केली. जशें मेन प्रॉब्लम आसलो टॉयलेटीचो, तेंच्यांनी तो रोखडोच सांगलो आनी काम सुरू केलें. तशेंच तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिलां की ते आनीक आमकां मदत करतले डेव्हलपमेंटाक आनी आमी तेंच्या विचारान खूब प्रेरीत जाल्ले आसा. अशें आमकां ह्यान पयलीं कोणेंच सांगूं ना, आमच्या मिनिस्टरानूय सांगूं ना आनी आमकां कोणें सांगूं ना. तेन्ना एक सोशल वर्कर आनी बिझनसमॅन आमकां अशें सांगता तेन्ना आमी ताका सहकार्य करपाचें चिंतलां आनी आमचें ताका सदांच समर्थन आसतलें. तशेंच जे आमचे पंचायतीचे उपसरपंच आसले ते आमकां केन्नाच कॉपरेट करिनासले. कसलेय डिसिजनाक आमचें मत ते घेयनासले, कित्याक तेंची पंच बॉडी म्हणटाली ते आमी मेजॉरिटीन आसा, आमी तुमकां विश्वासान घेयनासलेली आमकां तेन्ना. म्हणून आमी आतां आमचो उपसरपंच निवडलेलो आसा आनी आमी एकजूट रावन आमी श्याम चोडणकर हेका डेप्युटी सरपंच करपाचें ठरयिल्लें आसा आनी आमी ताच्या बरोबर सदांच आसतले. हांव श्याम चोडणकर, वॉर्ड नंबर 7 कुंभारजुवा. आयचे जी मिटींग आयज जाल्ली आहा हांगा जावन जाल्ली आहा हें कारण हेजें फक्त की आमचे जे हांगा राजेश फळदेसाय आसा ते आमच्या गांवांत येवन आमकां पर्सनली मेळ्ळे, जे आयज पर्यंत कोणें अशें पर्सनली मेळोनासलें पयलीं अशें ह्या कामाक डेव्हलपमेंटाच्या कामाक अशें मेळ्ळें खंय. पूण डेव्हलपमेंटाच्या कामाक पयले फावटी इन एडवान्स हांगा कुमारजुव्यान तुमच्या गांवांत तुमच्या वॉर्डान कितें कामां विचारपाची तेजी जी पद्दत आसलेली पळय ती आमकां भरपूर सामकी मनाक लागली. आनी जी तेणें आतां कामां आमकां विचारली आनी आमी तांकां सांगलें ती कामां थोड्या वॉर्डांनी तरी तेणें आतां स्टार्ट केल्लीं आसा. जें म्हणजे आयज सांगलां आनी फाल्यांच्या परवाच्या भितर तेंच्यांनी तें काम चालू केल्लें आसा. थंयसर सांगपाचें म्हणल्यार मेन आमच्या गांवांत वाडो म्हणटा गांवांत सरपंचाचो आमच्या थंयसर आयज तेंच्यांनी 50-55 अशें कितें तरी टॉयलेटी ऑलरेडी काम स्टार्ट करून दिल्लें आसा. हें सगळ्यान व्हडलें काम एक गजाल. दुसरी तेंच्यांनी त्या गांवांत एक मळो आसा ते कडेन म्हणजे शेतांय रोयता लोक आनी तितून भाजी बीन तेजें उत्पन्न म्हणजे सिजन वायज ती भाजी बीन उत्पन्न करता. त्या लोकांचो तो मेन प्रश्न आसलो थंयसर जे रान डुकर येवन तेंची ती नाशाडी करताली, हेजी शेताची बिताची जी नाशाडी करताली ताका प्रोटेक्शनाक म्हणून ती एक कितें तेंच्यांनी डिमांड केलो की तेंच्यांनी सगळी लोखणाची जी सरी आहा जाळी आसा ती तेवडेच्यान मारपाची. तेणें ते धपक्याक थंयसर उतर दिलें की हें तुमच्या गांव आपूण करता आनी करता म्हणजे एक कितले 15 मिटर आनी 10-20 मिटर अशी न्हू
2 किलोमिटर 2-2.5 किलोमिटर सुमार ते जे डिस्टन्स आहा ते तेणें कवर करून घेतलेलें आसा. 1000 पोल थंयसर तेंच्यांनी तेजे अरेंजमेंट केल्ले आसा जेणे करून थंयसर आनीक तेंची कसली नाशाडी जावची न्हू. जी नाशाडी तेंची जाता तांकां ते लुकसाण आमचे शेतकार भावां तांकां खुबशें लुकसाण जाता थंयसर. हें सगळें पळोवन आमी तेजेर इम्प्रेस जाले. सरपंचय आमकां मेळ्ळी आनी सांगलें आमच्या गांवांत अशें कामां जाल्ले म्हणून. त्या प्रमाणे आमी म्हटलें अशें आसा तर आमकां जर अशीं कामां करून दिवंक शकता अशें जे आयज पर्यंत कितें आमचे मिनिस्टर सुद्दां ना ते आतां इन एडवान्स आमकां कामां करून जर अशीं दिवंक शकता जाल्यार आमी ताच्या फाटल्यान कित्याक रावचें न्हू असं म्हणून आमचे सगळे पंच मेंबर जे आहा तेंच्या मनान आतां हें सगळें जावन आयज तेंच्यांनी हांगा म्हाका डेप्युटी म्हणून निवडलेलो आसा. डेप्युटी म्हणून निवडलेलो आसा कारणान आमी आयज म्हणजे फाल्यां ते जर इलेक्शनाक रावता ऑलरेडी तेंच्यांनी सांगलेलें आसा आमकां आमी इलेक्शनाची तयारी करता जाल्यार आमचो फूल सपोर्ट तेका. कसलोच आनीक पर्सनल डिमांड करिनासतना आमच्या गांवचें डेवलपमेंट कर, आमच्या लोकांच्यो गरजो आहा त्यो पूर्ण करून दी आमकां इतलेंच जाय. आनी लोकां कडल्यान आमकां लोकांचें आमचे कडल्यान एक्सपेक्टेशन आसलेलें की हे भुरगे म्हणजे आमकां निवडून दिल्या त्या कारणान हे भुरगे आमचे कितें तरी करतले, कसल्यो तरी स्किमी आमकां पावयतले, आमच्यो कितें अडचणी आहा त्यो आमच्या घराघरांत पावयतले. म्हजें नांव नरेश कुंकळकार, वॉर्ड नंबर 9 हांव पंच मेंबर. 1.5 वर्स जालें म्हाज्या वाड्यान म्हाज्या वॉर्डान कांयच डेवलपमेंट जावना. जेन्ना राजेश भाई आमच्या गांवांत येयलो, जेन्ना लोकां कडेन तेजें उलोवप जालें तेन्ना लोकांनी ताका सांगलें की गांवांत खूब त्रास जाता टॉयलेटीचो. सेकेंड थींग तुमचे जी गोरवां आसा रानडुकर आसा ती शेतान येवन भाजीचो शेत खाता. तेन्ना भाईन एका शब्दान सांगलें की फालच्यान आमी तुमकां टॉयलेटी चालू करता म्हणून. तें जालें आनी दुसरें थींग म्हणजे तेणी 1000 खांबे हाडून दवरला आनी थंय फूल शेताक तेणी जाळी मदून दिला. एक अरावंड 2 ते 2.5 किलोमिटर एका जाळी मदून दिला. तेन्ना आमच्या गांवच्या लोकांनी म्हाका सांगलें की राजेश भाई देवा भाशेन आमच्या गांवांत येयला जे लोकांचे समाज कार्य करपाक. तेन्ना आमचो सगळ्यांचो सपोर्ट राजेश भाईक आसतलो. जेन्ना म्हाका लोकांनी सांगलें की राजेश भाई एक बरो मनीस म्हणून तेन्ना तेजे बरोबर हांव पंचायत फॉर्म केली आनी डेप्युटी सरपंच म्हणून श्याम सुंदराक तेणी निवड केल्ली आसा. त्या खातीर भाईचो राजेश भाईचो हांव खरेंच आभारी आसा. हें सांगून हांव म्हाजे 2 शब्द सोंपयतां. पंच अनिता परब, हांव कुमारजे पंचायतींच्यान. राजेश बाबान आमचे भरपूर हें केलां डेवलपमेंट आतां ह्या दिसांनी. इवन तेणें आखड्यार पसून तेणें रोड हें केला, डेवलप केला. आनी खुबशे आमच्या गांवान सरपंचाच्या हितून तेणें हेल्प केल्लेलें आसा. म्हणजे अशें आतां देवळाक बसून तेंच्यांनी कितें करता म्हणून सांगलां डेवलपमेंट सगळें. आनी हांव तेंचे खूब आभारी मानता की तेणें हें केलां म्हणून.